फोंड्या अचकीत घोग्यांनी पावस पडलो। सांगातान वादळ, गडगड आणि बिजुलां, झाडां उमटली, रस्ते आडावले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जालो दोतोर। IITच्या पदवीदान सुवाळ्यात दिली पदवी। उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूची हजेरी। गोंयभर फार्मासी दवरल्यो बंद। अखिल भारतीय फार्मासवाल्यांचो उलो, ऑनलायन वखदां विकपाचो निषेध। शुक्रारा सावन ISLाक सुरवात। गोंयचो FC पंगड परतून एकदा यत्न करतलो जैताच्या कपा खातीर। आता खबरो विस्तारान पळोवया। शुक्रारा अचकीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान फोंडे वाठाराक धुवन काडलो। 4 ते 5 मजगती सुमार वरभर पावसान धुमशण काडलें। सांगाता गडगड, लायटनिंग आनी नेटाचो वारो। वाऱ्यान मोठी मोठी झाडां मुळा सकट हुमटून पडलीं। रस्ते बंद जाले, लायटूय गुल जाली। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या कांय वाठारांत 28 आणि 29 तारखेर घोग्यांनी पावस पडटलो। तशेंच वादळय जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली। ती शुक्रारा फोंड्या पडिल्ल्या पावसान खरी जाली। समुद्रय खवळपाची शक्यताय आसा। मुरगांव, पणजे, वास्को ह्या सकयल्ल्या सुवातेवयल्या दर्यावेळेर व्हडली ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। फाण्यां एक 3 वरांचेर अशें वादळ जाल्लें आसा की येदो मोठो पावस जगजग मारून दगदग करून आनी सगळे काळोख करून लायट गेली। पण ती लायट गेली कारणान ती झाडां पडलेली आसा। इतली झाडां पडल्या की गाडयेचेर वयर पडोन सगळे वाजतल जाल्ले आसा। प्लस फायर स्टेशना कडेन एक स्कुटरीचेर मोठें झाड पडलेलें आसा स्ट्रिटाचेर। आनी तशेंच आमचे आल्मेड्याच्या सायडीन घराचेर पडपाचें वाचवलेलें आसा की तें झाड अर्द्याक उरलें। तें जर पडिल्लें जाल्यार घर नासधूस जाता आशिल्लें। ही डॅमेज जाल्या की अशें वादळाचें केन्नाच पळयल्लें ना आमी। आनी येदो व्हडलो आवाज येवन सगळ्यांची कितले TV गेला आनी कितें गेला ह्या म्हाका नेम ना। इन्सिडंट हांगा ऑलमोस्ट हो इन्सिडंट हांगा ऑलमोस्ट 5 सुमार घडलो। आयज वारें जें इवनिंग येयलें सांजचें तें भयंकर भयानक येयलें। आनी ऑलमोस्ट म्हाज्या एरियेन तरी खूब कडेन झाडां पडलें आयज। आनी हें एक मेजर आसा। पूण देवादयेन हांगा कोणाक कांय जाल्लें ना। एक्चुली रनिंग फूल हायवे बिजी आसता। पूण आयज हांगा कोणाक कांय जावना ही एक देवाची कृपा। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार IIT इंजिनियर, पूण आपल्या नांवा मुखार तांणी इंजिनियर लायिल्लें केन्ना पळोवना। मात आतां तो आपल्या नांवा मुखार दोतोर अशें लावंक शकता। शुक्रारा IITच्या पदवीदान सुवाळ्यांत ताका डॉक्टरेट दिल्या। सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आसले। मुख्यमंत्री पर्रीकार सध्या दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत उपचार घेता। ताका लागून ते सुवाळ्याक पावले नात। तांचे वतीन बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे अध्यक्ष दोतर गोपाल मुगेराय हांणी उपराष्ट्रपतींचे हस्तुकी हो भोवमान स्वीकारलो। गोंयच्या तिगांचो ह्या वेळार भांगरा पदक भेटोवन भोवमान केलो। पास जाल्ल्या भुरग्यां मदीं 70% चलयांचो आस्पाव आसा। राष्ट्रपतीन गोंयकारांच्या प्रतिभेची तोखणाय केली। पदवीदान सुवाळो म्हळ्यार फकत उत्सव न्ही, विद्यार्थ्यांचे जिणेचो हो नवो अध्याय आसा अशेंय तांणी म्हणलें। ह्या सुवाळ्याक राज्यपाल मृदुला सिन्हाय हजर आशिल्ल्यो। Dear students, a convocation is not a mere ceremonial occasion, but a milestone marking the beginning of a new chapter in your life. A new chapter full of hopes, dreams, and expectations of a bright and fulfilling career ahead. Learning is a lifelong process. You must continue to learn. Everybody for that matter must learn. Not only students, faculty members, even politicians. They must continue to learn before yearn. Education is for enlightenment. Education is for enhancement of knowledge. Education is for empowerment. And education, finally, employment also. But we are doing it otherwise, reversing it. It will widen our perspective of the students and develop them into global citizens. You confirm the information, what is all happening in social media. Respecting nature is also very important. As I told you, share and care is the core of Indian philosophy. Remember your mother forever. Mother, जिन्होंने आपको जन्म दिया, should never forget or neglect. Mother includes father also. Remember the Janma Bhumi, the native place where you were born. Should never forget it. You may become something big, but always remember your native place. Third, mother tongue.
The language that has come from a mother's womb. You should always remember that beautiful language, be it Konkani, be it Telugu, Hindi, Tamil, Kannada, Malayali, Marathi, Punjabi, Assami, Bhojpuri or Dogri, Kashmiri, any language, Indian language. Our Chautha, Matrudesh, the motherland, the beautiful country of India, Atak to Katak, Kanyakumari to Kashmir. And the fifth one is Guru. The Guru who has given you this knowledge, the basic knowledge, should never forget Guru. Compliments to Sri Manohar Parrikar on being conferred the doctorate here. He deserves many such things because he is one of the best ideal political leader of the country. दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांतल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ट्वीट करून ह्या भोवमाना खातीर उपकार मानले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. शिनळकी व्यवसायातले आनीक एक रॅकेट कळंगूट पुलिशेन उक्ताडार हाडले. दलालाक अटक करून ह्या व्यवसायातले एके चलयेची सुटका केल्या. हे धाडीत पुलिशेन 3 मोबायल, 22,000 रुपया आणि एक i20 कार जप्त केल्या. ही कारवाय ब्रेस्तारा रातीकडे केली. पुलिशेन ब्रेस्तारा रातीकडेन मेहरावाली नवी दिल्लीच्या 32 वर्साच्या सुनील कुमाराक धरलो. दलाल गिरायकाक चली दिवपाक i20 कारींतल्यान येवपाचो आसा अशी माहिती मेळिल्ली अशें पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवीन सांगले. शिंदळकेच्या ह्या वेवसाया खातीर वापरिल्ल्या मोबायल नंबराची माहिती पुलिशेक मेळिल्ली. पुलिसांनी डमी कस्टमर धाडिल्लो. दलाल अचळय पुलिसांचे गरयेक पारावलो. GA03W3268 ह्या नंबराच्या कारींतल्यान तो आयिल्लो. Yesterday on late night we have conducted a prostitution raid. Actually we have received one local information that one mobile is getting circulated in Kalangut area, wherein from this mobile the pimp come and supplies a girl. So we were tracking this mobile for last 1 week, and yesterday we found a movement of the pimp in Kalangut area, and then we have placed through dummy customer, we have asked for the girl to be supplied for us. Accordingly, the pimp had come on i20 vehicle. Vehicle number is GA02W3268. It was rent a car hired by the pimp. So while in the process of delivering a girl, we have conducted a raid. We were successfully arrested one Mr. Sunil Kumar. He is 38 years old man. He is from Delhi, and we have rescued one girl from North India. During the investigation, we came to know that this pimp was earlier arrested by Anjuna Police Station. We have registered the case under Immoral Trafficking Act and also trafficking of the woman under Section 370 of IPC. Presently, the accused is in custody, and we have attached 3 mobiles, we have attached cash, and we also have attached the vehicle. Further investigation in progress. गोवा 365 ब्युरो पणजी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. शुक्रारा गोंयभरच्यो फार्मासी बंद दवरल्यो. ऑनलायन वखदां विकता ताचो निशेध करपाक बंद आपयल्लो. अखिल भारतीय केमिस्ट आनी ड्रगिस्ट संघटनेन बंदाचो उलो मारिल्लो. ताका गोंयचे संघटनेन तेंको दिल्लो. अखिल भारतीय केमिस्ट आनी ड्रगिस्ट संघटनेन पुकारिल्ल्या ह्या बंदाक तेंको दिवपा खातीर देशभरांतल्या सुमार 8 लाख फार्मासिस्टांनी तांची आस्थापना बंद दवरली. ह्या बंदाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. दोतोरांनी तांकां तेंको दिलो अशें केमिस्ट आनी ड्रगिस्ट संघटनेचो आदलो अध्यक्ष प्रसाद तांबान सांगलें. अशें आसलें तरी खाजगी आनी सरकारी हॉस्पिटलांच्यो फार्मासी उक्त्यो आशिल्ल्यो. आज गोंयांत जो आमी बंद पाळिल्लो आसा ताका उत्स्फूर्त पाठिंबो मेळ्ळा. सगळ्या कॅमिस्टा कडल्यान लोकांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. डॉक्टरांनी आमची बाजू समजून घेतिल्ली आसा, आनी म्हाका दिसता ही एक गव्हर्मेंटाक मॅसेज गेल्ली आसा की लोकांच्या हेल्था कडेन खेळचें न्ही. कित्याक ऑनलायन जो धंदो आज चालू आसा, इलिगल धंदो चालू आसा, जाका कायद्याचो कसलोच हें ना, ह्या धंद्याक इमिजिएटली बंदी येवपाची गरज आसा. गव्हर्मेंट हाजेर विचार करतलो आनी हाजेर निर्णय घेतलो ही आमकां अपेक्षा आसा. जर हाजेर कांय निर्णय जालो ना जाल्यार आमी टोकाचे भुमिका घेवपाक आज रेडी आसा.
प्रायव्हेट हॉस्पिटल फार्मसी आणि गव्हर्मेंट हॉस्पिटल फार्मसी ह्यो आज उगड्यो आसा इतल्याकूच की थंय पेशंटाक गैरसोय जावची न्ही. जे पेशंट एडमिटेड आसता नाल्यार कोणाक एमर्जन्सी वखदां लागता आनी थंय वचून घेवंक मेळची म्हणून आमी ती सुविधा दिल्ली आसा. कित्याक आमकां लोकांक कांय सफर करपाचें ना, आमच्या लोकांचे कडेन कांयच हें ना, प्रॉब्लेम ना. पूण प्रॉब्लेम आसा तो हेजें ऑनलायन इलिगल एब्यूज चालू आसा तें बंद जावपाची अत्यंत गरज आसा. जी कितें पळय ऑनलायनांतल्यान विक्री केली वता ताजे बद्दल खूब आज हें निर्माण जाल्ल्यो आसा. कारण तातूंत स्पुरियस ड्रग्स येवंक लागल्या, तातूंत सब स्टँडर्ड ड्रग्स येता आनी हाजी चॅकींग हाका फार्मासिस्ट हे ते कोण ना. सो ताका लागून तांकां कायदोय काय ते हें करून घेना आनी कायद्या शिवाय हें सगळें चलिल्लें आसा. सो हे इलिगल धंदो जो आसा तो इमिजिएटली बंद जावपाची आज गरज आसा. Sale is not the only criteria where we are actually basically concerned. Sale is only a part. आमचो हो पळय आयज मुद्दो हें केलो आमी आज बंद केला इज ऑल्सो एक लोकांक एड्युकेशन दिवचें म्हणून की बाबा हाजो इफेक्ट कितें जावपाक शकता तो. मात ह्या बंदाक लागून थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायतना सरकाराक दोश दिलो. बायल बंद ना जाली आनी हांव दोतोरा बरें गेलो डॉक्टर टॅलिसा बरें गेलो तेणें पद दिलें आनी आख्खे फॉर्मास भोंवता गोंयांत मडगांव गेलो आनी गेलो फातोर्डा गेलो ऑस्पिसियोन गेलो जी सगळ्यो फॉर्मास बंद. हांव नको हें आतां गव्हर्मेंट कितें करूं सोदितो हांव गव्हर्मेंटाक एकूय येवपा ना. केदो टॅक्सी बंद, केदो बँक बंद, केदो फॉर्मास बंद. आतां ऑनलायन अपोज कोताय ते आमकां कित्याक पडले अपोज करपाक एटली एक फॉर्मास करता गव्हर्मेंटान विश्वास राणी कितें पूण करपाक जाय न्हू. विश्वास राणी गूड फॉर नथींग ताका झिरो करतो. हालीं बेश्टो टीव्हीचे ऑलआउट उलयता हें करतलो तें करता आतां लोक मत कितें करता. आयज पळय कोण लोक मत आयज तुमगे बायले कितें जालें जाल्यार हांव म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक ब्लेम करतलो आनी हांव गव्हर्मेंटाचेर केस करतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. मडगांव शारांतल्यो 11 बिल्डिंगो सामक्यो माताऱ्यो जाल्या. खंयच्याय मुर्तार घो करूं शकता. बिल्डिंगांनी रावपी लोकां मुखार जीवघेणें संकश्ट उबें रावलां. थळावे पालिकेन तर तांकां खर शिटकावणी दिल्या. एक तर बिल्डिंगो खाली करा नाजाल्यार लायट उदक बंद करता. कंडम जाल्ल्यो ह्यो इमारती बेगोबेग खाली करिना जाल्यार बिल्डिंगेंत रावपी लोकांक उदक आनी वीज जोडणे खातीर दिल्ले परवाने रद्द करतले अशी शिटकावणी पालिका मुख्य अधिकाऱ्यान दिल्या. लोकांनी गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालया कडल्यान ह्या बिल्डिंगेचे सुरक्षेचे प्रमाणपत्र घेवचें अशें मुख्य अधिकारी सिद्धिविनायकान सांगले. ह्या 11 इमारतीची वळेरी तांणी जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन दिल्या. There are certain buildings which are in the dilapidated condition, at least in the visual respect, in the city of Margao. And yes, there are apprehensions that they may pose danger to the life and the property of the general public, maybe even the bypasses. So we had given the list of such buildings, 11 buildings, to the collector office. Margao municipality had asked the occupants of those buildings to get the building certified to produce the structural stability of that premises, get done from Goa Engineering College, Farmagudi, who have been entrusted by the government specifically for this task. And yes, this was communicated to the occupants. Many of the occupants, they are hesitant for one reason or other to produce the such a certificate. It is not only the occupants who are putting their life in danger, it is also the bypasses, I mean the general public who may casually stand near that building may also face the consequences if there is, God forbid, if there is any mishap. So we have taken it to the next level now. In order to mount pressure, the first step that we have decided is that why not to withhold or why not to withdraw the NOC for power connection and the water connection, so that there is some kind of sensitization for the public, one, and second, a message goes to the occupants of such buildings that yes, municipality is not lax towards your attitude, we are strict, and when the time comes there will be more stringent steps apart from the one which I have mentioned just now. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.
मडगांवां मोतीनगर वाठारांत नगर नियोजन मंत्र्यान एके सुवातीची पळोवणी केली. हे वेळार तांच्या सांगातान सरकारी अधिकारी आसले. सुवाते भोंवतणी दुरीग बांदपाक जमीन दनयान सुवातेवेलीं झुडपां भिणयल्या, पूण थळाव्या लोकांक तांचें वर्शें गेलां. ही सुवात कुडतरकार फॅमिलीची. सुवाते भोवतणी दुरीग बांदपा खातीर फकत झुडपां बेनयल्यात. जाल्यार नगर नियोजन मंत्री सांगतात थळाव्यांक ही सुवात आसा तशीच झाडां झुडपांनी भरिल्ली जाय म्हणून जमीन मालकाक काय बांदकाम न करपाची सुचोवणी केल्या. लोकांचे असो सेंटिमेंट आहा की हो जो जागो आहा तो तसो रिटेन करचो, आनी एकदां जेन्ना हांगा जर कितेंय क्लीन अप जालें आनी सकयल्यान जो दोंगर दिसता तो दोंगराचो आकार आनी दोंगराचो जो व्यू आहा तोच बदलता. आतां ती प्रॉपर्टी ताजी कुडतरकाराची, आतां ती प्रॉपर्टीन जर ताका आमी कांयच करूं नाका म्हणलें जाल्यार ताका आनी खंयचो तरी इन्सेंटीव आमी दिवचो पडलो, कित्याक ही इज विदीन हीज रायट्स टू क्लीन हीज प्रॉपर्टी. नाव इफ वी वॉन्ट टू मेंटेन दीस एज इट इज फॉर पोस्टेरिटी then we will have to incentivize him, for which I was just reading the concept in America called scenic easements. Scenic easements म्हळ्यार कितें की एक असो जागो आहा जो सगळे समाजाक दिसता की तो तसोच उरचो. आतां तो तसोच उरतलो, ती ओनरशीप जर समाजाची ना जाल्यार जे मनशाची ओनरशीप आहा ताका आनी खंय तरी बेनिफीट दिवचो पडलो. सो ताका आमी जर दुसरे कडेन खंय बेनिफीट दिता जाल्यार आमी ताका सांगूंक जाता की यू हॅव टू रिटेन इट एज दीस. कळ्ळें तुका न्ही? So we will have to look into it till the time we are getting a regulation in place which allows such type of protection of scenic easements. I have requested the builder to not do anything, maintain status quo. आम्ही फक्त बुशेस क्लियर केल्या, कंपाऊंड वॉल बांधताले आणि कांयच करना. कंपाऊंड वॉल बांदनाक म्हणले आमी नो डेव्हलपमेंट झोन, आमी आज पर्यंत इलिगल कांय केल्लें ना आनी आमकां कांय करपा नाका. पूण लोकांनी म्हणना की सकयल्यान तुमी बुशीस क्लियर केल्ले, सकयल न्ही हांगा पळय इतलेच केल्या सकयल बुशीस क्लियर केले म्हणून फक्त कितें जाता बुशीस क्लियर केले न्ही, बुशीस क्लियर करून यू हॅव टू सेफ गार्ड आमचो हें न्ही. आनी हांगा पळय झाडी बिडी जाली न्ही, मागीर भुरगीं ते ड्रगवाले पळय आनी ते येवन थंय बसतात. पूण आतां क्लीन आहा म्हणटा कोण येवचें ना न्ही थंय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. केरी 70चे अंजुना धरण उत्तर गोंया खातीर भोव म्हत्वाचें, पूण अजून मेरेन ह्या धरणांत आवश्यक उदक भरूं ना. अंदू सेगीत पावस पडला खरो, मात दर वर्सा परस तो बरोच कमी. ह्या धरणाच्या उदकान लायट तयार करता, तशेंच शेताक आनी पिवपाकूय वापरता. सप्टेंबर म्हयन्यांत पावस सामकोच कमी पडलो. ताका लागून अंजणे धरणांत जाय तितकें उदक भरलें ना. पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार सांगता 17% पावस कमी पडला. कर्नाटक सरकारान कणकुंबे कळसा भांडुरा प्रकल्प बांदून म्हादयचें उदक उडायलां. ताका लागून उदक कमी येवपाक शकता अशी भिरांत ताणें उक्तायल्या. राष्ट्रीय हरीत लवादान दिल्लो आदेश कुशीक दवरून कर्नाटक सरकारान ह्या प्रकल्पाचें काम नेटान सुरू केलां. पूण ऑगस्ट आनी जे सप्टेंबर हे जे 2 म्हयने आसा, जे पावसाचे म्हयने आसा, त्या म्हयन्यान पावस खूब कमी लागलेलो आसा. आनी गेल्या 4 वर्सांचें चित्र जर आमी पळयलें जाल्यार अशें स्पश्ट जाता की ह्या दोनूय म्हयन्यान विशेषतः जुलयच्या मध्यानंतर आनी ऑगस्टान पावस आसा तो कमी पडत आसा. अंदू सप्टेंबरान ह्या पावसाचो जो तुटवडो निर्माण जाल्लो तो भरून येतलो अशी अपेक्षा आसली, पूण अंदू सप्टेंबर म्हयनो जो आसा तो कडकडीत वत पडपाक लागलेले आसा आनी पावस जो आसा तो सद्या सुरू जावंक ना. परिस्थिती जी आसा ती खूब हाताभायर वचपा सारकी जाल्ली आसा. सद्याक जे हवामान आसा आनी एकंदर उश्मांक जो आसा तो इतलो वाडलेलो आसा की हें उदक जें आसा तेचें बाष्पीकरण जें आसा, एवोपरेशन जें आसा, तेची रेटूय खूब मोठ्या प्रमाणान वाडिल्ली आसा. आनी 70 म्हालांतले जे म्हादयच्यो उपनद्यो आसा, व्हाळ जे आसा, हे व्हाळ आतांच सद्या सुकलेले आसा आनी येणाऱ्या कालखंडान तेंची परिस्थिती जी आसा ती खूब बिकट जावपाची आसा. गोंयांत उदकाचे जे दुर्भिक्ष आसा, जर पावस आतां ह्या जो तुटवडो निर्माण जाल्लो आसा तो जर पावसान भरून काडूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की अंदू पावसाचे बरेच मोठे दुर्भिक्ष गोंयांक सामोरे वयचे पडटले. कणकुंबी हांगासर कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री जे आसा ते येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी
कळसा जो प्रकल्प आसा तेचें काम जें आसा तें बेगोबेग सुरू करपा संदर्भान हांगासर चांचपणी सुरू केल्ली आसा. एकंदर पश्चिम घाटाच्या संदर्भान जो NGT नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलान निकाल दिल्लो आसा त्या अनुसार हांगासर काम करपाक सद्या तांकां खूब कठीण जातलें. पूण तरी आसतना कर्नाटक जे आसा ते कायद्याचे आदर न करता थंय व्हडा प्रमाणान काम जे आसा ते सुरू करपाक प्रयत्न करीत आसा. एके वटेन महाराष्ट्र, दुसरे वटेन कर्नाटक. सत्तरी आणि दिवचले तालुक्यात उदक कमी पडटले ही शक्यताय अंजणे धरणाचो WRD कार्यकारी अभियंत्यान मात न्हयकारला. आजपर्यंत आमचं डॅम 92.43 लेवलपर्यंत भरलेले आसा. आमचं मॅक्झिमम कॅपॅसिटी आसा 93.2 आणि 77 सेंटीमीटर भरपाचे आसा. आणि सप्टेंबर सोंपोवपाक येयला तरी आमचं ऑक्टोबरान रिट्रीटिंग पावस पडून आमचे डॅम भरतले. आणि डॅम जर फूल भरूंक ना जाल्यार आमकां पाणी काय प्रॉब्लेम जावचे ना, आमचं कंट्रोल आसतलें. आणि पाणी आमचं लास्ट मे महिन्या एंडपर्यंत आमचं पाणी खूप स्टॉक उरता. असे काय पाणीचे काय प्रॉब्लेम जावपाचे ना. फॉर इरिगेशन आणि फॉर वॉटर सप्लाय आमचो सफिशियंट स्टॉक आसा. अंजणे धरणावयल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीक शेनवार सावन सुरवात जाता. सर्तीचें हे शेगीत 5वें वर्स. गोंयचो FC पंगड सर्तीत वांटेकार जाला. तांची पयली मॅच सोमारा 1 ऑक्टोबराक जातली. ते फाटभुंयेर पंगडांतले 2 खेळगडे ईदू बेदिया आणि मुर्तादा फॉल आमचे कडेन उलयले. Nuestra forma de jugar, y la verdad es que yo creo que estamos mejor preparados para el inicio del liguero que el año pasado. Well, the pre-season went really good. We have new players we have this season, but they have adapted really well, and they have they have understood the idea of the coach, and I think this year we are better prepared than last season. Well, last season we were a brand new team. No one knew each other. And especially for the foreign players, it was we came to a new country, a new league. But overall, I would say the most difficult thing was to get used to the weather. Weather conditions were really tough, but now we are used to it, and I think that's one advantage we have. Style of football is still the same because it's our idea. This year, the majority of the players they were there last season. It's only a few new players that they have arrived, and as I said before, they have understood really quickly what the coach wants from them. And I think we play a very entertaining game, but football, not only to make the supporters happy, but also because we think it's the best way to win the matches. Partido a partido, no mirar mucho más allá, ni volvernos locos, pero bueno, tenemos que ser ambiciosos. Well, actually, this year my targets are the same last year. The other teams, they think we are a very strong squad, and we have to believe it because we are a strong squad. We don't have to look forward to long-term goals, and we have to go game by game. We have to think in the way that we are all a team. So everyone, Indian players and foreign players, we fight for one spot in the team, and one is one of our strong points. That in the field you can see we work and we play as a team. My factor before I come here is I know the coach before, Lobera. He was with me in Morocco. He talked with me about the league for India. He asked me to come play here because they have good level, they have good player, and a good league also. This is my motivation to come the new experience also because it's my first time in India. The fans I think is happy. I'm to me be here, but me now I need to show him why I'm here. You know, the fans he give me the motivation for first time. You know, because it's normal. I am new player for Segoa, but I think I need to show him. Also the fans he wait for me to show him. You know. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा.
देव बरें करूं.